beautiful presence of God. Amen. Amen. So it's all about Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. It's all about Jesus. Worship is a preparation for us. Yes, amen. Where we are going, Jazage Rami Vetan, Jazage Chir. There is a presence. That's why there will be no darkness in that place. There will be only light. Jazage Rami Vetilin, Tizur Kalokna, Tizur Fokotu Swad. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amzor Zamchana, always we will be so light. Hallelujah. Amen. Amen. Mizanti Zamchana Sadan Sami. Youngest. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So good. And that's what you feel when you're in the presence of God. Amen. देवाच्या आजीपणान येतात तेन्ना you forget everything. You forget everything. Worship does that to you. Amen. Worship does that to you. You forget about yourself. तुकाच तू विसरता आणि सगळं तुझं फोकस ताचेर येता आणि जेन्ना तुझे ध्यान तुझं फोकस सगळं ताचेर येता तेन्ना सगळं उजवाड जाता. Hallelujah. सगळी जळाय वयता. That's why people who come in the house of God, देवाच्या दारांत जी येतात, जेन्ना परत वयता सारकी लायट फील जावन वयतात. Amen. पूण जोरी तर तूं मागणेच्या जाग्यार गेला आनी तूं जोड फील जावन गेला जाल्यार कितें कुछ तो गडबड येता. Right? कित्याक देवाच्या दारांत देवाचें आजीपण आसता. Hallelujah. And देवाच्या आजीपणांत तूं केन्नाच जोड फील जावचें ना, तूं लायट फील जातलें. Amen. In fact, people will get confused with your age. They get confused with your age because in the glory, देवाची मोहिमेन भितर जेन्ना तूं आसतना, ओके, तूं सारकें यंग फील करता, तूं सारकें तुका उडक्यो मारूंक दिसता, तुका नाचोंक दिसता आनी लोक म्हणटा यार कितें नाचता मरे, कशें जाता नाचोन, बिकॉज देवाची मोहिमा येतकच तूं इसोडटा तुजी एज. सो इट्स अ लिटल बीट ऑफ टेस्ट, तुका इल्लेशें टेस्ट दिता देव स्वर्गार जेन्ना आमी देवाच्या घरा वयतलीं तेन्ना कितें आसतलें पळय तें इल्लीशी टेस्ट हाका मेळटा. Amen. So beautiful to worship. So sometimes, as we started this, sometimes our music can become a distraction. So देवान म्हाका गिटार वाजोवंक दिवंक ना आनी जेन्ना ब्रदर येयलो तेकाय वाजोवंक दिवंक ना आनी तेकाय वाजोवंक दिवंक ना. कित्याक तेका जाय आसलें आमी फकत ताचेर फोकस घातलेलो. But sometimes people want, sister बरी गिटार वाजयता तर चल बरें हांवें सॉंग म्हणटलें. So you are coming to see sisters, देवाक नाका. God is very jealous. देवाक नाका कोणाकच महिमा मेळिल्ली. सो हांव सदां म्हणटा जेजू म्हाका कोणाक एंटरटेन करपाक नाका, हांव कोणाक एंटरटेन करूंक वचना. Please, if there is anything, Lord, in my flesh, if there is any kind of arrogance, God, naka. कित्याक सगळ्यांचें ध्यान तुजेर येवपाक जाय. Hallelujah. Everybody must look to Jesus. Hallelujah. Praise God. So let us get more deeply rooted in the Lord. Let's go to Hebrews chapter 11. Thank you, Holy Spirit. हांगा कोण तरी कसले सिकनेस आसा, कितें तरी बरें ना, दुयेंत आसा, कोण तरी आयना. इफ यू आर हियर, दुयेंस आसोन येयला, दूख घेवन येयला जाल्यार सांग. ओके? कित्याक ऑलरेडी जेजून तुका हात लायलो. सगळ्याचें एमेन व्हडल्यान जावंक जाय. आमचे क्लासीन भितर डिविजन ए डिविजन डी आसतलें. सेम डिविजन बरें अशें
सगळी म्हणा amen. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 1. Praise God. You know, कोंकणी भाशेन उलोवपाक कितले बरे. कितले बरे. सगळी म्हणा कितले बरे. तू जाणा आदल्या तेंपार आमच्या तेंपार ओके बरे यू नो फोंडां जातालीं. आय डोंट नो इफ यू नो दॅट आदांव म्हणून जाताले. यू नो दॅट आदांव म्हणून जाताले. ओके पण आतां कितें जालें ते आदांव बाबडे मेळोच ना. एक्सटिंक्ट जाल्या म्हणजे ते आतां मेळनात ते झाडां. आमी खूब आसताले आमच्या घरा कडेन पण आतां ती झाडां मेळनात. तेच भाशेन आमी कितें म्हणटात जामुना जांबळां न्हू जांगा. ओके ते आमी काडटाली. तुमकां बरें लागतालें कित्याक ते ऑनलायन कोण इंग्लीश बी पळयतात जाल्यार ती म्हणटली व्हॉट इज शी सेइंग. आय डोंट नो व्हॉट इज शी सेइंग म्हणटली. करेक्ट. दिस इज फॉर गर्ल्स ओनली. ओके ओनली फॉर गर्ल्स. सो ती जांगा काडटाली आमी रावंड आनी आमी हातीर घालताली आनी अशी गुणायताली आनी म्हणटाली चानये गोड कर कावळ्या मोव कर म्हणटाली. सारकें न्हू. हांव न्हू तुमी करताले हांव करतालें ते जांगा. ओके आनी खरेंच ओके तूं बेश्टें जर खायत न्हू तुका ते डिफरंट टेस्ट लागतली पूण जेन्ना तूं म्हणटालें न्हू चानये गोड कर कावळ्या मोव बरें दामून ते मोव करताले आमी. मागीर आमी खाताले मागीर बरें लागतालें. पूण ती आतां झाडां एक्सटिंक्ट जाल्या. एक झाड तिंगेर वतली तेची झाड. ओके एक दीस येतलो ही कोंकणी भास पासून एक्सटिंक्ट जातली बडासदरात. एवरीबडी विल बी लायक व्हॉट इज दिस व्हॉट इज दॅट. दे विल कोंकणी विसरतली. तेका लागून देवान म्हाका गोंयान उत्पन्न केला आनी गोंयान दवरला गोंयची भाशा उलोवपाक. हालेलुया. देवाक जाय तशें जाता. सगळेच जाण येवन हांगासर इंग्लीश उलयले आनी हांव थिंगासर हिंदी करता सकाळची सर्वीस. ओके सो आमची गोंयकारां येतात म्हणटात सिस्टर आमकां कोंकणी जाय. बट तुमी हांगासर कितली भाग्यशाली. रायट. सो देवाक जाय सगळ्यांनी तुम्ही हे उतर आयकून घेतलेले बिकॉज हे कोंकणी उतर देवाचे उरपाक जाय एक्सटिंक्ट जावपाक जायना. आमेन. ही गोंयची भाशेन व्हेरी पावरफुल. हालेलुया. सो आय गॉट युअर अटेन्शन विथ जांगा एंड आतां सी अशें सांगपाक जाय. प्रेज गॉड. आय लव यू ऑल. Love you, sister. I said I love you all. Love you, sister. अशें आपल्यान म्हणून जाय बरें दिसता. Praise the Lord. Okay. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. तर बावट म्हणजे कितें. देवान बासायलेल्या दानाची आमी वाट पळयतना बावट आमकां या बोरवाशान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसा म्हूण होच बावट आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. हालेलुया. What is faith? Now faith is the substance of things hoped for. हे मातशें कोंकणी भाशेन आनी बरें दिसता. ओके देवान बासायलेल्या दाणाची आमी वाट पळयतना बावट आमकां या बोरवाशान थीर दवरता. ओके नाव फेथ इज अ सबस्टन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. जे तुवें देवा लागीं मागलां ओके ते तुज्या ह्या दोळ्यांक दिश्टी पडोंक ना पूण तुका एक भासावणी आसा तुज्या काळजान भितर की ही वस्त ऑलरेडी तुका मेवली म्हणून. मेवतेली न्हू मेवली म्हणून ही खात्री वो प्रूफ आसा भावात तुजो. हालेलुया. योर फेथ इज द सबस्टन्स. सबस्टन्स म्हणजे कितें जी वस्त तुका ऑलरेडी दिसोंक ना
पण तू आसा म्हणून मानून घेता. ओ जावन आसा भावाट. हालेलुया. सो जशे तुजे कुडीक हे दोळे आसा, हे कान आसा, हे सेन्स ऑफ sight and sense of hearing and sense of smell, वास घेवपाक, टेस्ट करपाक, टच करपाक, these senses are there. तेच भाशेन जे तुजे कुडीक आसा ते तुज्या आत्म्याकूय आसा. तुज्या आत्म्यान सेन्सेस आसा. तुजो आत्मा पळोवंक शकता. तुजो आत्मा आयकूंक शकता. हालेलुया. तुजो आत्मा स्मेल करूंक शकता. दॅट इज द डिसर्नमेंट. डिसर्नमेंट. हालेलुया. पारखुपाचो गुण. दॅट इज द सेन्स ऑफ स्मेल ऑफ युअर स्पिरिट. जाणा जावपाक, पारखूंक. You can touch someone in the spirit. So तुझ्या आत्म्याक डोळे आसा. तुझ्या आत्म्याची नदर आसा. आणि आमकां इतली संवय जालेली आसा आमच्या दोळ्यांनी, हे कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवपाक की आमी प्रॅक्टीस करिना, आमी संवय करिना आमच्या आत्म्याचे नदरेन पळोवपाक. So 2 Corinthians 5:7 says, we walk by faith and not by sight. आमी भावार्थान चलपाक जाय, ओ भावार्थाचे नदरेन चलपाक जाय, पण कुडीचे नदरेनूच न्हय. सो आमी कुडीचे नदरेन चलतात. पण you are not just flesh, you know. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. जो कुडींचान उत्पन्न जाला तो कूड जावन आसा, पण जो आत्म्याचान उत्पन्न जाला तो आत्मा जावन आसा. तू एक पावटी कुडींचान उत्पन्न जालो, पण सेकंड टाइम जेन्ना तू बॉर्न अगेन जाता, तुजो परत जल्म जाता तेन्ना तुजो जल्म स्पिरिटान तू जल्मता. यू आर बॉर्न अगेन. हालेलुया. सो तुजो आत्मा जल्मता. जेन्ना तुजो आत्मा जल्मता तेन्ना तुजे दोळे उगडटात. हालेलुया. आणि दिसा दिसपटे तुजे दोळे इल्लेशे अदीक आनी अदीक क्लियरिटी तुका मेवता. तुजी दृष्टी तुज्या आत्म्याची अदीक आनी अदीक क्लियर जाता. हालेलुया. आणि कशी ती क्लियर जाता कित्याक जेन्ना तुजो जल्म जेजू भितर येता, तू बॉर्न अगेन जाले, ओके, जेन्ना तू देवाचे उतर आयकता, कित्याक जेजू म्हणटा जी उतरां हांव उलयता ते आत्मा आनी जिवीत. हालेलुया. जितले तू देवाचे उतर आयकता तितले तुज्या या आत्म्याची नदर अदीक आनी अदीक शार्प जाता. सो जेन्ना तू आत्म्यान पळोवंक शिकता तेन्ना खरेंच तू जेजूचो पाटलावदार. हालेलुया. You learn to see things in the spirit. But the problem with us is so many of us are unbelieving believers. And what God wants us is to believe. So many times we don't believe even though we are called believers. So as म्हणटा आयज देव तुज्या लागीं उलयतलो. कितले पावटी आमी जाणा जावन देवाचे उतर आमी आयकतात, तोरी आसतना आमी विश्वास दवरिनात, आमी भावार्थ दवरिनात. आणि जे कितें खबरो चालू आसा, बॅड न्यूज चालू आसा, जे आमच्या कानार पडटा, हे जाता ते आमच्या कानान वयतकच आमी ताचे वयर आमचे मन लायतात आणि आमी भावार्थ उलोवचे बदलेक आमी भिरांत उलयतात. Instead of speaking faith, we are speaking fear. कित्याक आमचे हे कुडीचे नदरेन आमी पळयतात म्हणून आमच्या कुडीच्या कानांनी आमी आयकतात म्हणून आमचे मन ताचेर वेता. आणि आमचो जो स्पिरिट आसा, तू एक स्पिरिट, तू एक आत्मा. ओके. सो जेन्ना तुजे कुडीचे कान सुबेज आयकता भायले वस्तू आणि जे दोळे भायले वस्तू पळयता, तुजे कुडीक अदीक ताकद मेवता. तुजे इमोशनाक, तुजे भिरांतीक अदीक ताकद मेवता. आणि भिरांत म्हणटा हांव आतां ह्या मनशाचो धोनी. पण एका घरान दोनी आसूंक जायना. भिरांतूय आणि भावार्थूय एका मनशाच्या भितर आसूंक जायना. Either faith stays there and you kick the fear out, or fear comes and forces the faith out. So म्हणटा भिरांत जेन्ना भितर सरता तेन्ना भावार्थाक होट मारून भायर उडयता.
आणि भावाड जेन्ना भितर आसता तेन्ना भावाड येता तेन्ना भिरांतीक पयस करता. सो एका घरान भितर दोनयांक जागो ना आणि तुजो आत्मो देवान रोचला आणि देवान घडला की आपले सारको तुका केला ताणें. हालेलुया. So God has created you to be just like him. कित्याक तो बापूय आमचो आणि आमी ताची भुरगीं. So although we live in the flesh, God does not want us to walk in the flesh, but he wants us to walk by the Spirit. Hallelujah. आत्म्याच्या बोडान तुवें चलोंक जाय. आत्मो जशें सांगता, आत्मो जशें शिकयता तुवें चलपाक जाय. Hallelujah. And one of the main thing that is required in your life, जिवितांत तुजे गरजेचें तो जावन आसा भावार्थ. And Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please him. Listen to this word. Okay? If you have Hebrews 11, just go down to verse 6 and read this. Without faith, and the word starts with but, without faith, it is impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Hallelujah. So कोंकणी भाशेंत अशें हा, I will read it. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. नंबर 1, भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना, म्हणजे देवाक हुशार करूंक जायना. So I told you last time, आमी कितले देवाक हुशार करून वयतान. Okay? So you see this, lots of flowers, खूब फुलां हाडटान, खूब जेरे हाडटान आनी खंय व्हरोन खंयच्या खुर्साक घालतान आनी म्हणटान की देव हुशार जातलो, ताका इतले जेरे दिले म्हणून. रायट? ओ इतले वाटी पेटयतान देव हुशार जालो म्हण. Leave that aside. What about us? ते आमी कोत्तालीं, आतां आमी ते करिनान. कित्याक आमी जाणान की देवान ही फुलां आमच्या पासत रुचल्या. Hallelujah. And I'm full. Full to full. Bagatelle full. Da-da-na-na-na-na. Da-da-n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 a. Right? फुलां देवान आमचे पासून रोसल्यान काय बरी सोबीत. ज्योतिया बोली आनी ती रोजा. Right? ही सगळी आमच्या पासून रोसल्यान. आमच्या दोळ्यांक, ह्या कुडीच्या दोळ्यांक वाव म्हणूंक जाय म्हण. सो जेन्ना तूं ह्या फुलां पळयता, वाव, तो रोसतलो कितलो वाव. हालेलुया. फुलां तोरीतली वाव, तो रोसतलो कितलो वाव. हालेलुया. आमचो देव ताणें आमच्या पासून रोसल्यान. पूण आमी पयलें तें कोत्तालीं कित्याक आमी नोका आसलीं की देवाक हें सगळें मानवना म्हूण. आमी नोका आसलीं देवाक आमी जाय आसलीं म्हूण. आमी नोका आसलीं देवाक आमचें काळीज जाय आसलें म्हूण. We didn't know that God wanted our hearts. We were blinded. Hallelujah. But what about now? आतांय आमी तशेंच करतात. इतले दीस उपास जरी जाल्यार देव म्हाजेवर विशाल जातलो. He's not happy because you are fasting. You fast for you. तू उपास जोर ते तुका लागून, तुका बरें. तुजे कुडीक डिसिप्लिन करता तू. Hallelujah. It's good for you. तुजे कुडीक डिसिप्लिन करून तुजो आत्मो अदीक शार्प जाता. It's good for you. पण देवाक हुशार करून न्हू. देवाचें मन, हांव इतले दीस हांव करतलें उपास आनी जें म्हाका जाय तें जरूर म्हाका देव दितलो. So you cannot please him with fasting. It's for you. You will become strong if you fast and pray. The topic केन्ना तरी उलोवपाक जाय. Fast and pray, not just fast, okay? Hallelujah. Okay. भावार्था विरेत. So जरी तर तुवें सगळें केलें, सगळें करता, तूं इतलें लांब मागणी करता.
पूण त्या मागण्यान भितर इन्ग्रेडियंट मेन इन्ग्रेडियंट यू नो भावार्थ ना जाल्यार यू नो इट्स लायक मीट ना जेवणान काय बरे तुवें इन्ग्रेडियंट्स घातले सगळे बरे बरे घातले पूण तितून भितर मीठूच ना टेस्ट इल्ला हालेलुया भावार्थ नासतना कांयच तुजें मागणें पावना देवाक यू वेस्टेड युअर टायम तुजो टायम तुवें वेस्ट केलो दुसऱ्याचो टायम वेस्ट जाता तुज्या मागण्यांत तर भावार्थ ना जाल्यार आनीक जे तुवें मागलां तें थिंगाच उरता सो देवाक जाय तुजो भावार्थ वाडलेलो हालेलुया आणि देवाचे उतर सांगता रोमन्स 10:17 that faith comes by hearing and hearing the word of God. देवाचे उतर आयकून भावार्थ वाडटा हाका लागून जेन्ना तूं हांगा येता मातशें आनीक बरें दिसता हालेलुया कित्याक देवाचे उतर तुज्या कानार पडटा आनी तुका फेथ येता फेथ हालेलुया सो विदाउट फेथ भावार्थ नासतना मनशान देवाक मानवंक जायना कित्याक नंबर 1 थिंग ओके वाय कित्याक देवाशी येतल्यानी देव आसा म्हूण फर्स्ट थिंग देव आसा म्हूण देव आसा म्हणून तर तूं मानिनाय जाल्यार एंड नॉट जस्ट देव आसा देव आसा म्हूण सगळीं जाणां पूण देव जीव आसा म्हूण ती नको देव आसा जीव आसा मेल्लो ताका निगेपिलो तो जीवन जालो तो जीव आसा ही दॅट कम्स टू गॉड जो कोण देवाशी येता ताणें पयलें मानून घेवंक जाय की देव जीव आसा बट हियर इट सेज देव आसा यू नो इज व्हॉट ही इज प्रेझेंट now everyone say now आत्ता हात ओके सो जेन्ना तुज्या घरान गडबड जाता ही इज प्रेझेंट जेन्ना तुका भिरांत दिसता ही इज प्रेझेंट वाय बिकॉज ही इज द ग्रेट आय एम हांव आसा अंडरस्टँड ही इज द ग्रेट आय एम सो when you are sick he says I am your healer. When you don't have money in your hand, he says, I am your provider. Amen. Hallelujah. जेन्ना तूं काळखान सोडटा कन्फ्युजनान आसा तो म्हणटा I am हांव आसा तुजो उसवाड भावार्था विरेन मनशान देवाक मानूंक जायना कित्याक जो कोण ताचेशी येता ताणें विश्वास दवरूंक जाय की तो आसा सो ही इज हियर रायट नाव ही इज Hallelujah. It's not just that he was, but he is. Amen. So he is here right now. He is your God. To asa and to zodyu. To jivo asa. Ya zagar asa. Tuje situation and asa. Tuje family bitor asa. Tuje problem to zana and to problema bitor asa. You have to believe that he is. Oh my God. You have to believe that he is. When nobody's around, he is your friend. To tuzo isht, to asa. Munis gele pun to asa. Te sodun gele pun to asa. Sogri gele pun to asa. He is. He is my healer. Today you're going to be lifted up in your faith. Hallelujah. He is my savior. He is. तूफान येता म्हूण सांगलें तेन्ना तुवें जाणा जावपाक जाय म्हजो देव आसा हे सायडीन पडत आनी ते सायडीन पडत पूण हांव ह्या घरान आसा आनी म्हजो देव म्हाजे बरोबर आसा तो म्हाका कांयच वायट जावचें ना Hallelujah. In this
दिसांनी कोणें आमकां प्रेयर करपाक व्हेलें कित्याक सायक्लोन येता म्हणून सांगलेलें. ओके, न्यूज येयलेली सम इयर्स अगो, थोडी वर्सां फाटीं. आनी आमकां तेणी घरा कडेन व्हेलें कित्याक तांचे घराचे वयर असो माड आसलो, असो. सो सायक्लोन येत जाल्यार डेफिनेटली तो माड तेंच्या घराचेर पडटलोच आसलो, रायट? And I know you will believe this because you are people of faith. So थिंगा आमकां आपोवन येलें, प्लीज सिस्टर प्रेयर कर, सायक्लोन येवपाचें आसा आनीक हो माड आमच्या घरार पडटलो. पडना जावच्या, प्लीज प्रेयर कर. तो माड हो आहा, बरो आहा, पडटलो की ना? वारो येयलो, पडटलो की ना? पडटलो, रायट? पण आमी थिंगा गेले आनी माडा कडेन उलयलें आनी माडाक सांगलें, तूं तर पडटाय जाल्यार ते सायडीन पड, पूण ह्या घरार पडचो ना. सो आमी प्रेयर केलें, मागणें केलें, कित्याक आमी जाणा नासलें that God was there with us आनी देव तांकां राखतलो. सो मोड आयलें, वारो आयलो आनी वाऱ्यान त्या माडाक असो घोट धरलो आनी ते सायडीन उडयलो. Hallelujah! I just remembered it just now. आतां उगडास येयलो म्हाका. Hallelujah. की अशें घडलां म्हूण. कित्याक देव आसा आनी त्या फॅमिलीन भावाड धरलेलो. ते फॅमिलीन भावाड धरलेलो की सिस्टरीक आपूय जाल्यार सिस्टर जेजूच्या नांवान मागणी करतली आनीक हे जावंक दिवचो ना देव म्हूण. हालेलुया. सो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या मनशान म्हजेर भावाट आसलो कित्याक हांव जेजू कलो मागतली म्हूण. हालेलुया. आनी तांचो माड तो ते सायडीन पडटलो म्हूण. आनी अशें जालें. पूण तूं जाणा, बागयांत पावलो एक बरी फ्रेज म्हणटा, फिलिपिन्स 4:19. आनी तुमी सगळीं जाणा न्ही फ्रेज. कितें जावन आसा ती फ्रेज? यू नो, फिलिपिन्स 4:19. हाऊ मेनी नो? Come on now, hold on. My God shall supply all my needs according to his riches and glory by Christ. Hallelujah. कोण जाणा ती सगळ्यांनी म्हणची, My God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. कोंकणी भाशेन कितें? म्हजो देव तुज्यो सगळ्यो गरजो तुमकां दितलो. हालेलुया. कित्याक तो व्हड तो आनी तो गिरेस्त आनी तो राजाचो राजा. हालेलुया. Amen. So he said this. Have you noticed that he said, My God shall supply your needs. म्हजो देव तुज्यो गरजो दितलो. सो हो देव बागेवत पावलो ताचेर इतलो विस्वास दवरलेलो आनी ताचे बरोबर सोयरी कोण ताची आसली. ही हॅड सच अ डीप रिलेशनशीप विथ गॉड. ओके, आवडतो देव आतां ताचो देव जालोलो. पर्सनल, सगळीं म्हणा पर्सनल. देव जेन्ना तुका पर्सनल जाता, तुजो जाता, सगळीं म्हणा म्हाजो. हांव तुजें, तूं म्हजो, काळजाक पेटला मोगाचो उसो. आमेन. हालेलुया. तो म्हजो जेन्ना तो तुजो जाता, सो ही बिकम्स योर गॉड. ओके, एक टाइम आसलो जेन्ना तूं वयतालें, ब्रदर प्लीज नो म्हाजे पासून माग, सिस्टर प्लीज नो म्हाजे पासून माग. ओके, हांव मागता तुजे पासून. सो ब्रदर सिस्टर तुका जेजूचें सांगता, तुका जेजूचे लागीं हाडटा. एंड दीस सडनली तूं जाणा आतां जेजू आतां तुजो जालो, तूं आतां ताजें जालें. हालेलुया. येशू तेरे अंदर, येशू तेरे अंदर. हालेलुया. जीसस नाव इज इन यू, यू आर इन हिम. आनी कोणेनूच तुका सेपरेट करूंक जायना. आतां तो तुजो जालो. हालेलुया. तो तुजो देव. आमेन. सो आतां तुका गरज पडना हांगा थिंगा वचून कितें मागपाची. आतां तूं डायरेक्टली येता आनी म्हणटा, म्हज्या देवा हांव तुजें, तूं म्हजो आनी तूं म्हजो जाल्यार म्हाजे सगळ्यो वस्तू म्हाज्यो जाल्यो. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. सो व्हाट अबाउट praying for your gas cylinder? I don't have.
गॅस सिलिंडर कवर झालं कशा केली कितें जेजू प्लीज म्हाका सिलिंडर दी रे जेजू म्हाका सिलिंडर दी रे जेजू. I'm coming to that now. Okay? आनी तो सिलिंडर मेळताले. थँक यू जीसस तुवें म्हाका दिला. मागीर नेक्स्ट EMI भरूंक जाय. ना म्हाज्या लागीं पयशे ना. जेजू प्लीज रे म्हाका EMI दी रे म्हाजो प्लीज रे. ओके कोण येता दिता. वाव. मागीर येयलो कोवीड येयलो. आय कामाचे घरांत सगळीं जाणां कितें खातली रे कितें पियतली रे कशें करतली रे. घरा बसात लॉकडाऊन काय ना. जेजू कितें जातलें आतां. टिंग डॉंग कोण येयलो तुज्या घरा. थैली घेवन येयला. थैली पोतयेन भितर बियाव टमाटर पोटेटोर सगळें घेवन येयला तुका. अरे तू येयलें म्हाज्या घरा. या चिंतली तुका दिवपाक कितले फावटी दिवं तुका पावलो रे बाबा. कोवीड सीक जालेलें तूं. आय अशें दिसतालें की पांय खांदार मारून दवरचे इतले पांय दुखताले. हांव तुमकां कोवीड जालें जाल्यार सो जालें पूण देवान तुका राखलें. गरज पडली पूण देवान तुजी गरज दिली. हालेलुया. आनी आतां सिलिंडर काबार जाता तेन्ना तूं आतां वचना मरे सिलिंडर मागपाक देवा लागीं. तूं कितें म्हणटा थँक यू जीसस तुवें म्हाका सगळें दिलें. हें आतां म्हाका मागपाची गरज ना. हालेलुया. आनी तूं मागून आसतना मेळटा. कशेंय पूण मेळटा. कसोय पूण दिता. आतां कितें जालें तो आतां तुजो देव जाला. तुजो He has become your God. Hallelujah. तो आतां तुजो देव जालो. कित्याक देवान तुका दाखयलें तो काल आसलो तुजे बरोबर आयज आसा आनी सदांच आसतलो. Hallelujah. So now that He is become my God. So Apostle Paul says, my God shall supply your needs. आता बाबा हांव म्हज्या पासत मागन हांव तुज्या पासत मागता. Hallelujah. I'm now praying for you. My God will supply your needs. So हांव सांगता तुका म्हजो देव दितलो. सो जेन्ना तूं म्हणटा म्हाका पेन जाता म्हाका हें जाता I say okay I'll pray for you. Hallelujah. Because He is my God and He'll do it for you. Hallelujah. And देवाक जाय की अशेंच जावचें की आमी आमचे सगळें विसरून आमी दुसऱ्याचें पळयतात. Hallelujah. आमी दुसऱ्या पासून विनवणी करतात. कित्याक तो देव जो पयस आसलो आतां लागीं येयलो आमच्या काळजान आयलो आमच्या जिवितान आयलो. आतां तो आनी हांव एक जाल्यार आनी कोणूच आमकां ताच्या मोगा कडसूनले सेपरेट करूंक जायना. Hallelujah. So, what happens to people when they go for retreats and they ask for things? मनशाची नदर मनशाचेर येता. So I'm coming back to that story. So त्या मनशानी म्हाका आपयलें आनी सांगलें की सिस्टर तूं प्रे कर जाल्यार अशें. ओके गूड. आनी जालें देवान तांचें काम केलें. जरी तर मनशां एका ब्रदरीचेर एका सिस्टरीचेर स्वताकाच डिपेंड जायत जाल्यार कशी ती वाडटली. भावार्थ तांचो कसो वाडटलो आनी ती देवाक कशी खुशाल करतली. कित्याक कितलो त्यो म्हण आमी मनशाचेर विश्वास दवरतली. कितलो त्यो म्हण आमी ब्रदराचेर आनी सिस्टरीचेर आमी डिपेंड जातली की ती म्हाज्या पासून मागतली आनी हांव बरी जातली. सो जेन्ना सिस्टर एक दीस ना जातली सिस्टरीक त्यो एक दीस घरा वयतलो तेन्ना ओके आय एम नॉट गोईंग सो सून सो डोंट वरी ओके. सो प्लीज सिस्टर तुवें म्हणनाका सिस्टर तुवें म्हणनाका हांव खंय वचना long time I'm not going. Yes. Hallelujah. Long time. Amen. So जेजू जेन्ना म्हाका घरा व्हरतलो तेन्ना आतां सिस्टर गेली मरे आतां आमच्या बाजून कोण मागतलो.
चलया फोणार वचया तिच्या इल्ली माती घेवया आणि आमच्या घरान या व्हरया ती माती मरे आमच्या घरान उडोवया आणि आमचे घर सारखे ब्लेस जातले. आणि एक काम करूया, जे सिस्टरीन फेसबुकाचेर ते फोटो घातलेले आपले न्हू पयलींचे ते फोटो एक सिंगल फोटो मारया मरे आणि फ्रेम करूया आणि ताका मरे वयर पेडेस्टल करूया आणि पेडेस्टलाचेर वयर तिका दवरया आणि मरे सदकाळ आमी मरे वाती पेटोवया तिचेशें आणि आमी म्हणया सिस्टर सिस्टर तूं आहली तेन्ना आमचे पासून मागताले मरे आतां प्लीज रे सिस्टर आतांय माग न्हू जेजू कडेन. हांव म्हणटली वयर सान दिसता जाल्यार दिसता जाल्यार हांव पयलेंच सांगता म्हाका खबर ना कशें जाता बा जाल्यार. हांव म्हणटलें हॅलो हांव तितून ना तुजें आयकोंक येना पयस आसा. People depend upon people. ही मनशाचे विकनेस की मनशाक देव नाका मनशा जाय. Wherever there is shortcut, आळसीपण हे शॉर्टकट हुई में होता तिंगा होता. मेरे सर पर हाथ रखो, फायर बोलो और मैं फायर में भर जाती हूँ. Sister, I want to grow spiritually. Please put your hand on me and pray for me that I will grow spiritually. अरे कोण तोरी एक बाप होई आपल्या भुरग्याचेर हात धरता म्हणटा वाड रे आणि तो कोण तोरी शेतकाम ती शेतान वयता सीड घातल्या थिंगा शेतकाम ती आता थिंगा फाटल्यान गेलो. कोण तोरी शेतान बी घातल्या थिंगा मातशें येयलें कशें त्यो रावपाक जाय रे बाबा. एक पावस गेलो दुसरो पावस येता एक पावस घेतलो त्यो रावपाक जाय. सो सिस्टर यो म्हाज्या बारी शेतान यो ओके आणि प्लीज ह्या शेताचेर प्रे कर सिस्टर. कितें म्हणून सिस्टर म्हाका कोणसा जाय म्हाका बेगीन जाय पण तेंचे शेत आमची सगळ्यांनी सिस्टर एकाच टायमार घातल्या सीड पण म्हाका जाय की म्हजें शेत बेगीन वाडलोलें. सो तूं प्रे कर आनी तें बेगीन वाडोनी. यू थिंक इट हॅपन्स. सिस्टर वयता हात धरता प्रे करता आनी दोळ्या सामकारी कोणसा येता. Can it happen like that? Nonsense, it will not happen like that. It doesn't happen like that. आपल्याची पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असता. हालेलुया. सो व्हॉट वी वॉन्ट इज शॉर्टकट. बाबा राव रे भुरगो पयलो दोबरा वयता मागीर चलता आनी मागीर धांवता आनी पडटाय आनी तो पडटा मातसो गांव जाता बू म्हणटा तुवें ताका वचोन मातशें मरण लावपाचें. आरे कितें रे तो पडटा बेगीन वाड बेगीन कितलो टायम लागता रे तुका पडटा बगर पडटा तो वाड बरी बेगीन. Doesn't happen like that. तुका पासियांसान रावपाक जाय रायट. तेच भाशेन तुजी रिलेशनशीप देवा बरोबर. नो शॉर्टकट बाबा नो शॉर्टकट. आनीक मोजेसा बरोबर असले ते लोकांनी तशेंच केलें. मोजेस उंच दोंगरार गेलो सिनाय पर्वताचेर गेलो आनी देव आयलो सिनाय पर्वताचेर. प्रेझन्स ऑफ गॉड केम गडगडो जोगलावणे आनी धुंवर आनी उसो आयलो आनी तुरी वाजली तता करून आनी लोक सगळो गडगडूंक लागलो आनी मोजेस लायक वयर चडटा देवा लागीं उलोवपाक ऑर्डार वयता कितें म्हजो देव तो हालेलुया म्हजो देव तो कमॉन गडगडो येता म्हजो देव तो सगळ्यान येता म्हजो देव तो हालेलुया. हांव आतां गडगड्याक भियेना. पयलें म्हाजी मम्मी सांगताली
ओके, पयलीं म्हाजी मम्मी सांगताली देव फुटबॉल खेळता म्हणून, वयर कित्याक आमकां भिरांत दिसताली म्हणून आमी वचून मेजा पोंदाक धांवताली आनी ते देव फुटबॉल खेळता म्हणटाली मामी, पूण आपुणूय वचून थिंगासर ओंटीशेन उगी रावताली कित्याक तिका भिरांत दिसताली. आनी जेन्ना झगड्यान येता तेन्ना ती म्हणटाली देव फोटो काडटा तुजो, फोटो काडटा. आमी भियेतात म्हणून तशी सांगताली, आमी कितले भियेताले. पण आतां गडगडा येता तेन्ना माय गॉड इज स्पीकिंग समथिंग, लायटनिंग येता माय गॉड इज सेइंग समथिंग. हालेलुया, माय गॉड, ओ म्हजो देव, हालेलुया. सो मोसेस वेंट ऑल रान वयर गेलो, ताका भिरांत दिसना, तो जाणासलो तो म्हजो देव म्हूण, हालेलुया. पूण दुसरे लोक आसले ते नाका रे बाबा, तूंच उलय देवा लागीं, देव कितें म्हणटा तें येवन आमकां सांग. ओके, आमकां नाका बाबा ताचे कडेन उलोवपाक. दे वॉन्टेड शॉर्टकट, आनी तांकां शॉर्टकट जाय आसली म्हणून तांणी देवा बरोबर आपली रिलेशनशीप वाडूंक ना. शॉर्टकट जाय आसली म्हणून तांणी फकत मिरेकल्स पळयले, विस्मितां पयलींची देवान केल्यान ती. पूण विस्मितां पडोवन पासून तांच्या काळजान बावट येयलो ना, कित्याक बावट विस्मितां पडोवन बावट वाडना. देवाचे उतर आयकून आनी आयकून बावट वाडटा. हालेलुया, हालेलुया. So it scares me when too many people are going into one place trying to see miracles and there is no word to grow you. जाग्यार सगळीं वयता मिरेकल्स पळयता म्हणल्यार देवाचें उतर ना तांकां वयर काडपाक. इट्स व्हेरी स्कॅरी. हालेलुया. सो ही हॅज टू बिकम माय गॉड, माय गॉड. सगळे म्हणा माय गॉड, म्हजो देव, म्हजो देव. Did God become your God already? Otherwise what will happen? Like Paul, he went to pray for these people and everybody was getting delivered. So then, देवाचार वयताले तेका लोकांक सोडून, आनी हे दुसरे मनीस आसले ते सन्स ऑफ स्किवा, ते म्हणपाक लागले हा बरो फामाद जाला मरे, प्रेयर करून करून जेजूच्या नांवान देवाचार काडून बरो फामाद जाला मरे, चल आमी करुया जेजूच्या नांवान प्रेयर. आनी ते गेले 7 जाण ओके प्रेयर करून गेले. एका मनशाचे वयर देवाचार बसलेले आसले आनी ते 7 जाण गेले आनी तांकां प्रेयर करून गेले आनी म्हणपाक लागले जेजूच्या नांवान. पॉल प्रिचींग करता न्हू, पॉल माडे करता न्हू, त्या जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता, भायर सर. तेणें ताका विचारले पावलू हांव वखता, जेजूक हांव वखता, तूं कोण रे? आनी ताणीन ताचेर उडकी मारली, सगळ्याचेर कापडां भिजली, ताका विणले गेले आनी ते बोब मारीत घरा गेले. जरी तर देव तुजो देव जायना जाल्यार सैतान तुज्या जिविताक खूब नाचयतलो तुका. आय एम टॉकिंग टू समथिंग व्हेरी डीप. Satan will play with your life. That's why God brought you here. Amen. So that you can become strong in His word. Amen. Hallelujah. तू स्ट्रॉंग जा देवाचे भितर. देव तुजो देव जावन दी. आनी जेन्ना सैतान तुज्या जिविता बरोबर खेळूंक येता तेन्ना तुवें म्हणूंक जाय माय गॉड इज विथ मी. म्हाजो देव आसा म्हजे बरोबर. तुवें सैतानाक विचारपाक जाता तूं कोण रे? हालेलुया. तूं कोण म्हज्या जिवितान भितर सरपाक, तूं कोण म्हज्या जिविताक डिस्टर्ब करपाक? म्हजो देव आसा म्हज्या बरोबर. हालेलुया. This is the faith that God is teaching you. He has to become your God. जो कोण देवाशी येता ताणें जाणा जावपाक जाय तो आसा आनी तो आपल्याक सोदतेल्यांक इनाम दिता. He is a rewarder of them that diligently seeking, diligently. म्हणजे शॉर्टकट ना, सोदूंक काय. You faced all the rain and everything and you came here. पावस पडटा तरी आसतना तुमी आयल्यान, रायट? सायक्लोन जातले म्हणून न्यूज आसली तरी आसतना तुमी आयल्यान. You came. Okay? Why?
तूं सोदूं काय ना देवाक आनी जो कोण देवाक सोदता देव तांकां इनाम दिता. बिलीव दॅट. हो तुजो इनाम, हो तुजो इनाम की आयज देव तुका हे उतर त्याच्या काळजान भितर. हालेलुया. दिस इज युअर रिवॉर्ड. तुजो भावाट वाडयता हो तुजो इनाम. हालेलुया. दिस इज युअर रिवॉर्ड because you came even though you didn't feel like coming, and God doesn't want you to go by your feelings. Don't go by your I don't feel like going. And tu wachon na I don't feel. What is this about feeling? Wachon this on. Because tu ye nodren poita. Tu भावताची नदरेन पळय. हांव जरी तर वचत जाल्यार देव म्हाका कितें तरी बरें दितलो आनी हांव हुशार जावन येतली, भावाटान वाडोन येतली, देवाच्या फायरान व्हरोन येतली. हालेलुया. That's how you have to see it. Hallelujah. It was interesting. I'll tell you something more interesting now. In John chapter 2, and you all know the story. Kana नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार. पानी का दाग रस छलकर खोजा हुआ परेशान. यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय. ओ खाना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार. पानी का दाग रस छलकर खोजा हुआ परेशान. ओ यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय. Yes. Interval पढ़ Take your popcorn and sit down. Put your seat belts tight. We're going to fly. Okay. Hallelujah. Okay. So, Jesus Kana gavant gelo. Okay. Now you know this story, but I will still. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now why I like to read this? Because the Lord wants everyone to know that we love Mary. Why you didn't say amen? Amen. We honor her. She is blessed amongst women. She is highly favored. And so am I. तिसऱ्या दिसा गालिल्याच्या काना गावांत एक लग्न असले आणि जेजूची आवय थंयच असली. त्या लग्नाक जेजूकय आणि ताच्या सिसांक आपोवणे असले. सोरो सोंपलो. ओ वर्ड सोरो प्लीज सोरेकार भायर काढा. ओ वर्ड सोरो. ओके. दाक रस सगली म्हणा दाक रस. अगर दाक रस बोलेगे तो सोरे के पास नहीं जाओगे. इधर सोरो लिखा है इसलिए सब गोवा का पीपल जाकर सोरो सोरो बोलते हैं कि जीसस ने सोरो किया. जीसस ने दाकरस प्योर विदाउट अल्कोहल बनाया. ओके. वाइन बनाया अल्कोहल के बिना. पर वो अच्छा था. थोड़ा टिप्सी भी करता था. ओके. हालेलुया. But he did not crave for people to get drunk. Okay? बेगते काय करपाक ताणें करूंक नासलें तें. ओके. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना. ओके. She said, what she said? They have no wine. काबार जालो. दाक रस काबार जालो. कोणे म्हटलें? कोणे म्हटलें? इतले व्हडल्यान म्हण की सगळ्यांनी आयकूंक जाय. ऑनलायन पळयता लोक.
जेजूचे आवय म्हटले तांचो सोरो काबार जाला, दाखरोस काबार जाला. Okay, Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. जेजून तिका म्हटलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका ही कित्याक पडला, म्हजो वेळ अजून पावंक ना. जे मनीस म्हणटा, जे लोक म्हणटा की जेजून आपले आवयक ओस्तोरे म्हटलें, इट इज नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट. Okay, just he respected his mother. But there is something about this. Afterwards we will come to know, if you study Hebrew and all, what it actually means. He didn't say mother, but he said Ostore. Out of respect. He respected his mother. Okay? Okay. तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडला, म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताची आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. ओके. Do whatever he says. Now, God is not moved by your need. God is moved by your faith. तुजी गरज आसा म्हणून तो येवचो ना तुका दिवपाक. तुज्या भावार्थाक लागून तो येतलो तुका हेल्प करपाक. हालेलुया. तुजी जर गरज आसली, इट वॉज अ रियल नीड, खरी गरज आसली, कित्याक गेस्ट यू नो तेणी यू कॅन से लायक खंय आतां गेले यू नो चल जेवण काबार जाला. ओके, आठ सिस्टरीक आठ ब्रदराक हात वयर घाल, हात जेवणाचेर अशें मार आनी जेवण जाली आनी जेवण जालें. ना, तूं पयलीं तयारी कर बाबा, तूं पयलीं तयारी कर. गेस्टांक कितें 1000 गेस्ट आपयल्या, 1000 गेस्टाची तूं तयारी कर, कित्याक जिम्मेदारी तुजी. 1000 गेस्ट आपयल्या उपरांत, प्लीज लिसन टू दिस, 1000 गेस्ट आपयल्या उपरांत थंयसर 1500 1500 गेस्ट आयले तर यू आर इन प्रॉब्लेम, रायट? एंड फॉर दिस प्रॉब्लेम, ह्या प्रॉब्लेमाक तेन्ना इम्पॉसिबल सिच्युएशन आसा तेन्ना जर तर तूं भावात दवरता आनी तूं वयता. जेजू 1000 गेस्टांक आपयलेले, इट लुक्स लायक आतां 1500 जाले आनी हांव नको हें कितें घडटलें तें, पूण हांव इतलें जाणा, तूं म्हजो देव. जशें तुवें ते उंडे आनी माचली मल्टिप्लाय करून 5000 लोकांक दिलेले, तेच भाशेन आतां हें जेवण तूं मल्टिप्लाय कर आनी एक हे 1500 लोकांक हे सगळें जेवण पावोसें तूं करतलो. तूं करतलो, म्हाका बावट आसा, तूं मल्टिप्लाय करूंक शकता. तेन्ना कितें जातलें? लोक घेतलो 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 घेतलो. ओके, 1000 लोक जालो, एक यू नो 1200 लोक जाले. अरे घेता बरे जेवण काबारूच जायना. कितें जालें? कित्याक तुका बावट आसलो आनी तुवें प्रेम अशें केलें की जेजू हांव जाणा तूं आसा. हालेलुया. हांव जाणा तूं आसा. Then God will do it because of your faith. Hallelujah. जेजूचे आवयन कितें केलें? What did Jesus' mother do? Okay? हे प्रॉब्लेम जालें कित्याक मे बी तेणीन अमक्यात गेस्टांक इतलेंच केलेलें पूण तें काबार जालें. आतां काबार जाल्या उपरांत प्रॉब्लेम जाता कितें, चड करून दादल्याशीं मातशें घेतल्या उपरांत म्हाका आनीक जाय अशें जाता. अरे काबार जालें अशें कशें जाता हांवें कचरो केल्या अशें जाता मागीर मातशें. सो हें सगळें सिच्युएशन जेजूची आवय खबर आसली भितर कितें जाता तें. कित्याक ती थिंगासर आसली. दॅट मिन्स ती तांची कोण लागशिल्लेच, कोणाचे काजार आसले. सो ती वचून आपल्या पुताक सांगता. कित्याक ताका सांगूंक गेली? हियर इज द क्वेश्चन ऑफ फेथ. वाय? Yes, because she knew him. He was not just her son. इतलें आयकून घ्या, तो फकत तिचो पूत नासलो, ती जाणा आसली तो देवाचो पूत. Hallelujah. She knew he was God.
ती जाण आसली तो देव आणि तो कितेंय करूंक शकता. Hallelujah. She had so much faith in him. I want to tell you today, Mary had so much faith in Jesus. Hallelujah. आणि वा भावाटाक लागून तिणें वचून त्या चाकराक सांगलें तो सांगता तितलें कर, कित्याक तिका खबर आसली ताका अधिकार आसा म्हणून. Hallelujah. तिका खबर आसली तो देव तो कितेंय करूंक शकता, तो चमत्कार करूंक शकता. ताचे वयर आपणे आसा. He had said, the spirit of the Lord God is upon me. Hallelujah. She knew that. आणि या भावाटाक लागून ती गेली ताचेशीन आनी तो सरो खबर जालो. जेजू म्हणटा तुका आनी म्हाका कित्याक पडना. It was just a question. हें न्हू की देवाक पडलेलें नसलें, हें न्हू की जेजूक तुजें पडोंक ना, पूण जेजूक जाय तुजे तोंडांतल्यान आयकप तुका भावाट हा वो ना. Hallelujah. सो तिणें येवन म्हटलें, चाकरांक सांगलें तो सांगता तितलें करा. इतलेंच पुरो आसलें जेजूक. भावाट गरज आसली, but he was not moved by the need. He was moved by the faith. सोरो काबार जाला, दाखरोस काबार जाला म्हणून ताणें चमत्कार करूंक ना, पूण आपले तिणें ती आवय जावं आपली आनी कोणूय पासून आयलोलो आनी भावाट दवरलेलो जाल्यार जेजू त्या मनशाक इमिजिएटली भावार्थाक लागून तो बरो करतालो. Hallelujah. Everywhere you go in the Bible, he healed people because of their faith. He said, according to your faith be done to you. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं दी, मेळो दी. Hallelujah. आनी तिणें ती तशें म्हणटा आनी ती चली. Faith. She said, please re, तू माझो चेडो मरे अशें कोण नाका रे, प्लीज रे, यू नो ती लुजेक पडटली मरे, अशें कित्याक रे तू अशें कित्याक म्हणटा रे तू. She didn't say anything. She knew, she trusted, she believed, she said it. She went and told them, चाकराक सांग, तो तुमकां कितें सांगतलो तें तुमी करात. ओके. चाकरांक खबर नासली पूण तिका खबर आसली. Hallelujah. Not everybody has to know. You know enough. तुझ्या घरांत तू एक मनीस पुरो तुझ्या भावाटाक लागून जायते कितें घडोवंक शकता तुझ्या घरांत. One person is enough. Hallelujah. आणि मागीर तू स्टोरी जाण ती हांव तुका सांगना, कित्याक तूं जाणा कितें जालें तें. Hallelujah. उदक घातलें बाणान आनीक ती 6 बाणां उदकान बुडलीं. उदक घाल म्हणलें जेजून. उदक घाल. अरे कोण तरी उदक घाल म्हणटा आनी उदकाचो दाखरोस जाता. कशें हुंया दाखो हुंया रे, ग्रेप्स हुंया रे. Faith doesn't make sense. Faith doesn't make sense. There is no logic in faith. But if God says it, do it. देव म्हणटा कर. Hallelujah. It doesn't make sense. देव केन्नाय सांगतलो अमके काड अमके दी. अरे तू माझे मरे तेका आनी दिवं म्हाका कितें उरतलें. तू नको. देव जेन्ना सांगता तू करता तेन्ना कितें चमत्कार जातलो तो. हालेलुया. तू हे नदरेन पळोवपाक शिकता, इतलेंच एक नदरेन only 5,000 I have and God told to give everything. I cannot give that. दिना माझे हे माझे. You never get a miracle. But if God says and you do it, you see how the miracles will work in your life. Hallelujah. Amen. जेजून सांगलें ताणीं केलें and he just said thank you. You see? Thank you, Father. You always hear me. तो सदांच आयकता and that water turned into wine. No grapes. No grapes. No keeping for many years. Nothing. In a moment of time, everything change. In a moment of time, God can change everything for you. Amen. Hallelujah. That's why Jesus says, if you believe, all things are possible. Amen. To them that believe. Stand in His presence. One beautiful scripture I'm reading to you when I'm closing. I like the way God always does this. He always does this. He saves the best wine for the last. Amen.
Because last your heart is what God is going to say. What God is going to say. Hallelujah. Your heart is waiting for Him. Hebrews 3 verse 19 says, so we see that they could not enter in because of unbelief. Remember last Sundays? In Canaan या गावात देवान तांकां सगळें दवरलेलें. पूण तीं गुणगुणावंक लागले. मोरो हाडला हांगा, मोरो हाडला आमकां. देवान ऑलरेडी सांगलेलें त्या देसान हांव तुमकां वाडटा. पूण तांकां मावट नासलो. तांणी नेगेटीव रिपोर्ट आयकलो. कोणें? इस्रायलाच्या लोकांनी नेगेटीव रिपोर्ट आयकलो. 10 जाण येवन सांगले, रॉंग रिपोर्ट सांगले. 2 जाण म्हणूंक लागले, देवान सांगलां ते जातले, आमी चलया, बसयलेल्या देसान आमी या. 10 जाण येवन सगलो रॉंग रिपोर्ट सांगलो, जावचें ना. अख्खे इस्रायलाची प्रजा विरातीन रागान बोलले आनी म्हणपाक लागले, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते. आमकां खातेलेत ते, आमकां मारतलेत ते, जायंट आहा ते. आनी देवाचेर ती शीण करपाक लागले. आमकां मोरो हाडल्या न्ही, आमकां मोरो हाडल्या न्ही, गुणगुणाट करपाक लागले. कितले मिरेकल्स तांणी पळयलेले. कम ऑन, कितले पळयलेले तांणी मिरेकल्स. हॅलो, इट्स इज अ चेतावणी, इन्स्ट्रक्शन आनी वॉर्निंग आमकां. जेजून सांगूंक ना तूं ओचोरया पाटल्यान धांव. जेजून सांगल्या ओचोरया विस्मिता तुज्या फाटल्यान येतली. जातलेंच. अज्जापान देव करतलोच. पूण देवाच्या मोगान तुवें वाडोवंक जाय. ती देवाच्या मोगान वाडोवंक ना. ती ओचोरया पळोवन कसलो फायदो जालो ना. देवाची शीण करपाक लागली. देवान ऑलरेडी सांगलेलें हांव तुमकां वाडटा. पूण ती म्हणूंक लागली आमी हांगाच मरत जाल्यार बरें. तीच म्हणपाक लागली. देवान तांकां सांगलें, मोसेसाक देवान सांगलें, जें ताणें म्हटलां तांकां तेंच मेवतलें. ती बसयलेल्या देसान ती पावची ना. तेंची मोडी हांगाच पातवतली, ह्याच जाग्याचेर, अरण्यांत, विल्डरनसांत. कित्याक ताणें बावाड दवरलो ना. बायबल सांगता ताणें बावाड दवरलो ना म्हणून तांकां त्या देसान पावली ना. बट आय वॉन्ट टू टेल यू द गुड न्यूज. इट इज देर in Hebrews 4 verse 9. It says, there remains therefore a rest for the people of God. Thank you, Jesus. Hebrews 4 verse 3, I'll read first. For we who have believed do enter that rest. जी कोणे विश्वास दवरला त्या देसान भितर सोरली. विश्व, शांती, समाधान देवाच्या आजीपणान. टेक दिस. थँक यू. इट्स सो गुड टू ट्रस्ट. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word. Just to know that He has promised. Just to know, thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I love you. How I proved you over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for faith to trust you more. हालेलुया. कितले बरें देवाचेर विश्वास दवरून. आयज जी तुमी हांगासर आसात, देवाचो विश्व तुज्या काळजांनी येयला. कित्याक तुमी मावाट ठेवला. जी कोण मावाट दवरिना तीच पोर ती उस्केतात, खोती काडटात. विश्वासी जावन बावार्थी जावन बावार्थी जाल्यान.
बावाडपी मनशां अनबावाडपी जातात. कितली वर्सां चर्चीक वच, रितीरांक वच, तितल्याच वखदाक थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, तितल्याच वखदाक. पूण जेन्ना घरा येता आनी सिट्युएशन अशें जाता, पयशे काबार जाता, काम येता, बसतात आनी फकत चिंतात आनी खोती काडटात, कशें जातलें म्हणून विचारतात. आनी तोच देव जो आसलो ती विसरतात तो आसा म्हूण. तो देव जो आसलो तांच्या सांगता तो आयज तांच्या सांगता आसा म्हणून ती विसरतात. And it happens to all of us sometime or the other. पूण देव इतलो बरो की तो आमकां कंडेम करिना, वोट दाखयना, म्हणटा म्हजें तुवें हांव जाणा, तूं वाडटा, तुवें वाडोंक जाय, म्हजें तुवें म्हज्या पुता, म्हज्या उतरान तुवें वाडोंक जाय, वाच म्हजें उतर, रीड योर बायबल, हालेलुया. जेन्ना तूं विश्वास दवरता, तूं भावार्थ दवरता, यू आर रेस्टिंग. चिंकावन भावार्थ दवरता, ती विश्वान भितर सरल्यान यू हॅव एंटर्ड द प्रॉमिस लँड. हालेलुया. बासायलेल्या देशांत तूं भितर सरला, जहाँ पर दूध और मधु बहता है. हालेलुया. म्हणजे कितें सुपामपणी तुका सगळें मेवलां. कितें म्हणटा सिस्टर, म्हाज्या लागीं इतले पयशे ना. कितें म्हणटा सिस्टर, ती जेवता तशें म्हाका जेवंक ना. ती चिकन मटन खातात, म्हाका इतलेंच मेळटा. बाबा, चिकन मटन खाता ती अजून बसयलेल्या देशांत जायतीं जाणां पावूंक ना. यू डोंट नो दीस. पूण ज्या मनशाच्या भितर खुशालकाय, सगळो वेळ बाबा पेज आनी खाऱ्याचो व्हेरी गुड. नो खारो ऑल्सो नो प्रॉब्लेम, एटलीस्ट पेज. नो पेज ऑल्सो नो प्रॉब्लेम, एटलीस्ट नीस. ती म्हणटा थँक यू जीसस फॉर द रायस वॉटर ऑल्सो. आय एम हॅपी बिकॉज यू लव मी. आनी हांव जाणा हांव नीस पेतात थोडे दीस ओके, पूण मागीर थोड्या दिसांनी हांव पुलाव खातलें आनी बिरयाणी खातलें. बिकॉज आय ट्रस्ट यू. तुज्या भुरग्यांक तूं केन्ना भुके मारचें ना, हांव जाणा. कित्याक ते दीस तूं म्हाज्या बरी आसलो, आतां तूं आसा. Rest, peace, promised land, abundance of joy, shalkai. Lover of your soul, he is a lover of your soul. No one loves you like that. You have entered your promised land if you believe. That's it. Just believe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You know, many of us think about this. Today we can connect to internet, we can watch big preachers. Zaitaचे आम्ही preaching आयकतात. And we are happy, we are excited. What a revelation, what a revelation, what a revelation. Praise God for the revelation that they receive. And you get. Praise God. But what will happen one day if your internet goes off? You say, I will download everything. Baba, what will happen when your computer goes off? What will happen when no current illa? You cannot do any charging of your phone and you can't access anything electronic. All you have is your Bible at your desk. त्या दिसात देव तुझ्या लागीं फर्स्ट हँड रेवलेशन दितलो. He is waiting to give us this. I got this on the way back to tell you this. कितली डिपेंडंट जाल्यान आमी त्या सोशल मिडियाचेर. कितले पळयतात, कितले आयकतात. थोडी म्हणटा सिस्टर हांव वायट पळयना, बरेंच पळयता. ओके, गुड फॉर यू. पूण ते सगळें जें पळयता तें तुज्या स्पिरिटाक सगळेंच बरें न्हू. What about your Bible?
What about Holy Spirit wants to talk to you? What about your dependence on the Lord? Where is your faith now? इतकीच येतलो काय नाशिना पुणचे उत्तर तुझ्या काळजान आसा तेच आसतले आणि हे उत्तर तुझ्या काळजान तुजो भावार्थ वाडयतले. It is the word that will feed your faith. It is the word. Hallelujah. It's time to dust off the Bibles and put it back on your table. It's time. Don't substitute the Bible for anything else. Don't substitute it for any book. It's good to read books, but the Bible is the best. It's good to listen to the preachers, but the Holy Spirit is the best teacher. Amen. Amen. Hallelujah. असो तुझो भावार्थ वाडटलो, अशें तूं पावरान वाडटलें, असो तुका सैतान पळयतलो तुका भियेतलो. Hallelujah. तो तुझी लागीं येता. I saw one fly coming on. I saw one. You know, in the rainy season, these things come in, and gas was on, and I was cooking something, and this thing came. I don't know how it got attracted to the fire. Big insect. I'm just watching it. I remember to go to me harm and to repose was. I'm trying to save its life. Magboyet sa nung marpag the business. Zoll lang mata. Shikla marpag. But what kilo? Ujashi lagi yata unpolo. Apunos unpola marun na inteka. Apunos unpola. Ha? Kila kaila to? Usuma artislo kunteka hobon nasli gorni hamon. Ha? तुझ्या उजवाडाक जाय ते एट्रॅक्ट जातले आणि मागीर तुझी फायर तांकां उलपयतलो. I'm talking about demonic spirits. Take this. Your fire, your faith will become so much that demons will not stay. देवता तुझ्याशी लागीं येवचे ना. काय करूंक जावचें ना तांकां. So don't worry. Amen. It's your faith. Open your hands. It is so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to know that God has promised, just to know thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I love you, how I proved you over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for faith to trust you more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for faith to trust you more. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Oh, while we are still, He is with us still, and to those who will trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Eyes नीचे होके की तुझा भावार्थ तू वाढवतले म्हण. देवाचे उतर सांगता की सगळी बरी देणी ऑलरेडी देवान आमकां दिलेली आसात. Already we are blessed with all the spiritual blessing in the heavenly places.
इन क्राइस्ट जीसस. जेजू भितर आमकां सगळी देणी आसात, आत्मीक देणी. इट्स ऑल देयर. पूण आमी भावार्थाचे नदरेन पळोवया. And when you see with the eyes of faith, you will say, I have it. Already म्हाका मेवलें. जेजू तूं म्हाका मेवलो. तुजे भितर सगळी बरी देणी म्हाका मेवली. तूं म्हाका मेवलो, सगळें मेवलें. You are everything to me. Come on, tell the Lord, you are everything to me. You are everything to me. Hallelujah. हाका लागून पेद्रू आनी जुआंव जेन्ना मागणें करूंक येताले मंदिराशीं, देव मंदिराशीं, तेन्ना तो पांगडो मनीस आसलो. तो भीक मागतालो, ताका चलूंक जायनासलें. तेन्ना पेद्रू आनी जुआंवान ताका कितें जबाब दिलो? रुपे भांगार म्हजे कडेन ना, पूण जें कितें आसा तें हांव तुका दिता. नाजारेच्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग. आनी तो पांगडो मनीस उठलो आनी चलपाक लागलो. भावार्था विरीत देवाक तुवें हुशार करूंक जायना. Open your hands, tell the Lord, increase my faith. म्हजो पावार्थ वाडय सोया. Yes, yes. Why did Mary believe in Jesus so much? Why did Mary have the faith? कित्याक जेजूचे आवय ताचे वयर भावार्थ आसलो? कित्याक तिची सोयरीगोत आपल्या पुता बरोबर आसली. ती जाण आसली की तो देव म्हणून. हे प्रकाशन तिका मेवलेले जेन्ना ती आंकोर आसली. आनी आज पडवो येवन तिका सांगलेले, संवसाराचो सोडवणदार तुज्या कुशीन येतलो. पवित्र आत्म्याची बोल तुजे वयर येतली, कृपा येतली आनी तू गोरबेस जातली. ह्या संवसाराचो सोडवणदार जेजू म्हणटा तूं ताका नांव दवरतलें. आनी मरी कितली खुशाल जाली. मारिया आपल्या मावशे भयणीक भेट करून गेली तेन्ना तेणें म्हटलें, म्हजो आत्मो सोरीस्पराक वागणटा, म्हज्या तारका देवा सवेवर काडटा. ती जाण आसली जेजू तिचो तारोक म्हूण. ती जाण आसली जेजू आख्या संवसाराचो तारोक म्हूण. ती जाण आसली तो कितेंय करूंक शकता. आनी ती जाण आसली तो रोसणार म्हूण. जेन्ना तूं जाणा जाता तुजो देव कोण, तेन्ना ह्या भावार्था वरवीं तुवें कितलें व्हड कार्य करूंक जाता. This faith that you know this is my God. Oh, म्हजो देव is my God. Come on, let him become your God today. Open your hands, tell him, Lord, I want to love you more. I want to love you more. I want to love you more. Thank you, Lord Jesus. Lift your hands, we'll sing the song. Come on, lift up the keys, brother. Thank you, Jesus. Just give him thanks, just give him thanks, come on. Arkadivun sovyadu kadin vasta moja Jesu moja deva उपकार तुझे मिजूक जायना काळजान तावनार गा निदा. Come on. आर्गादीवन सोनिया तुका दिन वास्ता मोजा जेजू मोजा देवा उपकार तुझे मिजूक जायना काळजान तावनार गा निदा. Favor nasce duri pagadile tu cheka kudin tu ermaka somia. Favor nasce duri
धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं आनंदीव सोनिया तुका दिन वास्ता मोजा जेजू मोजा देवा उपकार तुझे बेजोग जायना काळजात तावणार गादिता काळजात तावणार गादिता. Can you start to thank the Lord? देवाक अर्घ दी ज्यो वस्तू ऑलरेडी तुका देवान दिलेली आसा आनी जे तुका मेवचे आसा पूण सगळ्या परस उदीक देवाक अर्घ दी की देवान तुका सारवार केले तुज्या पाटकांतले सोडयले देवचाराच्या हातींतले भायर काडले देवान तुका सगळ्या बऱ्या देण्यानी बोललेले आसा आतां तूं जेजू भितर आसा आनी जेजू तुज्या भितर आसा अर्घ दी देवाक. Oh come on, begin to thank the Lord. They that believe have entered into his rest. जाणी विश्वास दवरलो जाणी बावट दवरलो तांकां विश्व मेळलो. हाका लागून तूं खोटी बरीत जायना जेन्ना सैतान तुज्या तकलेन भितर असली वायट चिंता घालता आनी तुका म्हणटा की हे घडोवन येवंक जायना हे तुजी भुरगीं सारकी जावचे ना हे तुजी भुरगीं बऱ्या रस्त्यार येवचे ना हे जावचे ना. जेन्ना सैतान तुका असले टेम्पटेशनान घालूंक येता तेन्ना तूं जाणा जेजू तुज्या बरोबर आसा म्हणून. कम ऑन हालेलुया. असले वस्तूक लागून देवाक अर्घ दी जेजू तूं म्हाज्या बारी आसा हालेलुया. सैतानाची चिंता म्हजे वयर कब्जो करूंक जायना. थँक यू दॅट गॉड हॅज डिलिव्हर्ड यू. तुका विश्व मेवला देवा भितर तूं शांत आसा तूं समाधान आसा कित्याक तूं जाणा तुजो देव ज्यो पासावणी केल्या ती पासावणी तुज्या जिविताचेर दवरतलो म्हणून. यू नो दॅट गॉड विल कीप हिज प्रॉमिस टू यू इवन दो इट लुक्स लायक इट्स नॉट वर्किंग आउट इट लुक्स लायक थिंग्स आर नॉट क्रम्बलिंग बट यू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. तूं बावडताचे नदरेन पडोवंक शिकता हालेलुया नॉट बाय युअर फिजिकल सायट हालेलुया हालेलुया. कम ऑन God will keep his promise towards you. Can you just declare it saying that God will never put me to shame. देव म्हाका केन्नाच लॉजिक घालचो ना जो मनीस सोलिस्परा देवाचेर वावड ठेवता तो केन्नाच लॉजिक पडचो ना तो केन्नाच निराशी जावचो ना. सियोन पर्वता भाशेन तूं स्टील गोट आसतले. You will be strong as the mountains of Zion, unshakable, unmovable. They that trust in the Lord, their faith is in the Lord. They will be like a foundation of the house that is put upon the rock. Hallelujah. Nothing can shake you. Nothing can separate you from your God. Hallelujah. Hallelujah. It may look like the devil is winning, but he is a liar. My God is a victorious one. My God will cause me to be triumphant. Hallelujah. सगळ्या माझ्या सिच्युएशनान हालेलुया अशें दिसतलें की सैतान जिखता पूण तो केन्ना जिखचो ना कित्याक जेजून ताका हारायलो जेजून सैतानाक हारायला हालेलुया जेजून सैतानाक हारायला हालेलुया. By the cross of Jesus Christ Satan is defeated. Satan is defeated. He cannot win over me. Hallelujah. I did not fear. Abiotana, कितले तूफान येयला अबियोथना. माझो देव आसा. माझो देव आसा. My God is. माझो देव आसा म्हज्या बरोबर. He is with me. He is with me. My God is with me. Rabashabale keteke resetele kama. Resabatolo mo roshtale me shikala bana. Is there
people. Increase your people. People watching online. Increase them, Lord. Let the light increase, Lord. तुझा उसवाट वाढवणे. तुझा उसवाट वाढवणे. तुझे प्रकाशन वाढवणे. तुझे उतराचे प्रकाशन. येऊन दे तुझ्या भुरग्यांक. सात परगट जाऊ दे. सात परगट जाऊ दे. सात परगट जाऊ दे. Hallelujah. 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 Let revival come in the homes, Lord. Hallelujah. Let revival come in the homes, Lord God. Hallelujah. Zakrutai Zaundi. Zakrutai Zaundi. Arshipon Watoni. Arshipon Watoni. Hallelujah. Hallelujah. Rabashukte Rizenelege Bahale. Hallelujah. Oh, Rabo Shanata. Shanati. Rabo Shanati. Om Rashkalish Rashkalamate. Oh, hallelujah. 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 And I'm telling you the truth. This is how you are going to see miracles in your life. This is how you're going to see miracles in the church because of your faith in the living God. Not your faith in people, not your faith in the living God. Glory. 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 Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Beautiful presence of God. Beautiful presence of God. You will hear God laughing. You will hear God laughing at the devil. You know? You will hear God laughing at the devil. You know the Bible says God laughs. तू ऐकतले तुका ऐकतले देव हसता शैतानाची मूर्खता पळोवन कित्याक शैतान चिंता की तुका ताणें हारायलो म्हूण शैतान चिंतालो की ताणें तुका सगळा उडयलें म्हूण शैतान चिंतालो की तुका ताणें साडयलें म्हूण पण देव हसता कित्याक देवाचो मोग कितलो व्हड तो जावन आसा देवान ऑलरेडी आपले रोगात बांदून तुका इथे घेतले He has already bought you. He has bought your children. ताणे तुझ्या भुरग्यांक इथे घेतला ताणे तुझ्या घोराब्याक इथे घेतला आपले रोगात देऊन किंमत देऊन हालेलुया आणि आपल्या शूट वेळार आपल्या शूट वेळार सगळे करतलो हालेलुया Only believe, only believe, only believe, only believe, only believe. It is possible, it's possible, it's possible, it's possible with God. Possible with God. Whatever it is, it's possible with God. किती जाऊ देवा बरोबर सगळे घडून येतले. It's possible. बाबा आर्गा तुका दिता वेळा खातीर आर्गा तुका दिता तुझे उतार कितले सोबीत कितले पदवेचे तुझे उतार आणि आमच्या काळजाक तुवें हात लायलो हे सगळे तुझ्या भुरग्यांक उदीक तुवें स्ट्रॉंग केली आयज तुझ्या उज्यान पवित्र उज्यान भरल्या धन्य देवा जेन्ना वायट चिंतप तांचेशी येता भस्म जातलो त्या वायट चिंतनाचो कोती हुस्के येता तेन्ना भस्म जातलो त्या कोती हुस्क्याचो कित्याक भावाट तांच्या भितर वाडलेलो आसा हालेलुया आणि बाबा या सगळ्याच्या भुरग्यांक तुझे उतराचेर आपले मन दवरूंक तूं तांकां शिकय जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया